सदांच म्हणटालो तो असेंब्लीन लीडर ऑफ ऑपोजिशन आहलो तेन्ना की सगळीं स्कुलां जी पणजेन आहात जेंकां धाकटुले क्लासरूम्स आहा जेंकां पार्किंग ना टॉयलेट फॅसिलिटी सारकी ना तेंकां बरो आपूण कॉम्प्लेक्स बांदून दितलो. फर्स्ट फेज कंप्लीट जालें तेजी सेकंड फेज स्टार्ट जाता. सेम वे म्हापसा ऑल्सो हॅज टू हॅपन. सेम वे मारगांव ऑल्सो हॅज टू हॅपन. सो वी हॅव टू स्ट्रेस अँड पुट मोर मनी इन टू एड्युकेशन अँड नॉट डू एनी वेस्टफूल एक्सपेंडिचर बियॉन्ड इट. दुसऱ्या डिपार्टमेंटांनी कितलेशेच पयशे मोडटा, गरज ना पळय थिंगा. एड्युकेशनाक सुबेज पयशे मोडचे हे म्हाका दिसता की सरकारान लक्ष घालचें आनी ह्या फावटी जे बजेट प्रेझेंट जातलो तितून स्पोर्ट्साक, तितून लॅब, नॉट ओन्ली कंप्युटर लॅब्स बट ऑल्सो जे तांकां सायन्साक लॅब्स लागता सगळे स्कुलांनी आनी बाकीचे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता, वेदर इट इज पेंटिंग, फॅन्स, ट्यूबलाइट्स, ते बारीक कितें एक एक्सपेंडिचर येता 1.5-2 लाख. एड्युकेशन इज द की that these kids will do something for a better tomorrow. 70 years of republic, have we achieved whatever was written at that time, whatever जे त्या टायमार जे रिपब्लिक जाले, इंडिपेंडन्स जाले, आज कितली वर्सां जाली, अजून पासून आम्ही बारीक बारीक गजालीक झगडटा, अजून पासून आम्ही भेदभाव करता, अजून पासून आम्ही कास्टिजमान आहा, अजून पासून वी बिलीव इन hierarchy, like तो उनके हेचो मनीस, तो उनके हेचो मनीस. We are still not thinking that God has created us as equal. सगळ्यांक मनीस दोनूच हात दिल्ले आहात.